आता जे डायग्नोसिस कशें करप किंवा आमी लॅब इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा किंवा लॅबोरेटरी डायग्नोसिस, जाल्यार हें करतना वॉट इज युअर टेक्नॉलॉजी ऑर वॉट इज युअर मेथोडॉलॉजी? First of all, patient will present with symptoms. So he will have burning micturition, frequency, केन्ना मूत तांबडे जावपाक शकता. सो ताच्या खातीर आमी युरीन एक्झामिनेशन करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. आजकाल कशें आसा की युरीन एक्झामिनेशन इट इज व्हेरी सेन्सिटीव. देर इज लॉट ऑफ बॅक्टेरिया इन दॅट. So you have to examine the exact bacteria which is causing the infection. For that, main thing is method of collection. So सगळ्यात पहिली देर आर 3 मेथड्स असता. एक आसा तो अर्ली मॉर्निंग सॅम्पल, एक आसा थ्रू कॅथेटर आणि एक आसा तो सुप्राप्युबिक एस्पिरेशन. दॅट इज डिरेक्टली पंक्चरिंग द ब्लॅडर आणि सॅम्पल काडपाचे. सो फर्स्ट इज अर्ली मॉर्निंग सॅम्पल. ताच्या खातीर दिस इज अ स्टरायल कंटेनर. एज यू सी दिस इज अ युरीन कंटेनर अँड देर इज प्लास्टिक कवर. सो दिस इज गॅमा रेडिएशन करून स्टेरिलाइज केल्ले असता. दिस इज इजिली अवेलेबल इन फार्मसी अँड लॅबोरेटरीज. सो जेन्ना पेशंट कलेक्ट करता पळय ताणें सदांच ह्या कंटेनरान कलेक्ट करपाक जाय. सो फॉर दॅट ऑल्सो हाव टू कलेक्ट. So either it may be female or male. First of all, patient should get up in the morning आणि ताणे private parts पयली clean करपाक जाय with soap and water. Collect करताना always it should be early morning mid-stream urine sample. सो स्टार्टिंग जेन्ना पास करता पळय तेन्ना पेशंटान फ्यू ड्रॉप्स आसता पळय ते टॉयलेटान पास करपाक जाय. अँड द मिड पोर्शन आसा सो दे शूड ओपन द बॉटल अँड द मिड पोर्शन शूड डिरेक्टली गो इन द सेंटर ऑफ द कंटेनर. इट शूड नॉट टच द साइड ऑफ द कंटेनर बिकॉज हांगाचे कंटॅमिनेशन सपोज असले जाल्यार ते भितर वचपाक शकता. सो ताका लागून आणि while collecting person can always wear a gloves because त्याच्या हातीकय लागपाक शकता म्हणून. So this container should be leak proof and there should be no what you say contamination. It should be a sterilized bottle. Then second is a catheter collection what we say. तातून कितें जाता डॉक्टर पेशंटाक मुताची वादी घालता. So that मुताची वाद is connected to the urinary bag जातून युरीन कलेक्ट जाता. सो तातून आमी युरिनरी बॅगांतल्यान केन्ना कलेक्ट करप ना. सो देर इज अ सॅम्पलिंग पोर्ट ऑन द ट्यूब दॅट यू हॅव टू डिसइन्फेक्ट. म्हणजे ते तुवें अल्कोहोलान वायप करपाचे आणि थ्रू द ट्यूब डिरेक्टली तुवें ते युरीन सॅम्पल एस्पिरेट करपाचे. थर्ड पार्ट आसा ते सुप्राप्युबिक एस्पिरेशन. ते डायरेक्ट ब्लॅडरांतल्यान काडटा. सो केन्ना केन्ना इन्फंट्स किंवा न्यूबॉर्न्स आसता न्ही तांकां युरीन पास करपाक कळना किंवा पॅरलायज पेशंट असता ताका युरीन पास करपाक कळना. सो ताच्या खातीर आमी ब्लॅडराक डायरेक्ट पंक्चर करून युरीन सॅम्पल काडपाक शकता.